मोगाच्या भाव पिनेनु आज सगळी पवित्र सभा सर सांता भक्तांची दबाची परब आचरण करता. पवित्र सभेंत आमी ते तराच्या पंगडाक मान करता. नोव्हेंबराची 1 तारीख जैतेवन पवित्र सभा सर सांता भक्तांक आमी मान करता जाल्यार फाल्यांच्या दिसा कस्टूंचे पवित्र सभा म्हणचे सर सरल्या भावार्थाच्या आत्म्यांक आमी मान करता वा तांच्या खातीर मागता. आनी आमी सर ह्या संवसारांत आसचे जावन आसा पयणारी पवित्र सभा जे आमी आमच्या बऱ्या जिणे वरवीं सर्गींचे सूख वा सर्गारा जोडूंक आमी संवसार जिवीत देवाच्या कुशे प्रकार जिवंक प्रयत्न करता. देखून ह्या भागी दिसाचो महत्व समजूंक आमच्या मुखार थोडी सवालां विचारून ह्या सवालांक जवाब दिवन ह्या दिसाचें महत्व समजूंचें महत्वाचें जावन आसा. पयले सुवातेर सांत कोणे जावेत आनी सांत थॉमस आक्वायनस पवित्र सभेचो प्रसिद्ध दैवशास्त्रज्ञ आनी तत्वशास्त्रज्ञ आनी तो आपल्या उतरप्रायेर कश्टून आसलो आनी मरणाच्या तणीर आसलो, पूण तो जिवंत आसतना सगळे लोक ताका सांत म्हूण पासारताले. आनी ताची भयण हेच सवाल एकल्यान सांत कशें जावेत म्हूण तिका दोसताले. देखून हे सवाल घेवन आपल्या भावाक भेट करूंक ती येता आनी थॉमस आक्वायनसाक हे सवाल ती विचारता, एकल्यान सांत कशें जावेत. आनी सांत थॉमस आक्वायनस तिच्या सवालाक जवाब दितो म्हणटा, एकल्यान सांत जावं ताका आशा आसूंक जाय. पवित्र सभेचे दोतोनेचें पुस्तक अध्याय 1 आमी वाचता, देवाक सोडची आशा आमच्या हरेकल्याच्या काळजांत घाल्ली आसा आनी आमी हरेकल्यांनी देवाक सोदूंक जाय. आनी म्हूण धरून पवित्र सभेचे दोतोन आमकां म्हणटा, देवान आमकां हरेकल्याक रचला ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गींचें सूख भोगूंक. आनी आमच्या जिविताचो उद्देश आनी शेवट जावन आसा सर्गी सूख भोगचें वा सांत जावन देवा संगी सदांच रावचें. आनी ह्याच खातीर सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आमी पळयता सांत पावल हर एक क्रिस्तांवाक सांत म्हूण तो आपयतालो. कित्याक पवित्र स्नान गेल्लो हर एक व्यक्ती सांत जावंक योग्य जावन आसा आनी आमकां देवान सांत जावंक आपयल्लें आसा. दुसऱ्यान आमी पळयता ही नोव्हेंबराची 1 तारीख आज कित्याक वा विशेश रितीन सर सांता भक्तांक आज आमी कित्याक मान करता. कित्याक वर्साच्या सगळ्या दिसांनी एक दीस विवे सांताक दिल्लो आमी पळयता. पूण हो दीस कित्याक सुरविल्ल्या पवित्र सभेची चरित्र आमी पळयल्यार थंयसर सुरविल्ल्या पयल्या शतमानांत निरोच्या काळार आनी इतर रायांच्या काळार सर क्रिस्तांवांक जायती दगदोणी मेळ्ळी आनी अशे जायते लोक मार्तिराचे मरण मेले. आनी ह्या खातीर सुरविल्ली पवित्र सभा ह्या दिसा ह्या मार्तिरांक मान करता आसली. आनी कालक्रमेन पवित्र सभेन बदलावण येयली, पावप साहेबाच्या चिंतपांनी बदलावण आयली आनी अशें नोव्हेंबर 1 तारखेर केवल मार्तिरांक मान करचें न्हय, पूण सर सांता भक्तांक जे कोणाक आल्तारी मान फावो जाला, जे कोणाक फावो जावचो आसा, जे कोण सांत जावच्या अंतर आसा, ह्या सर्वांक मान करच्या खातीर हो दीस अधिकृत रितीन सर सांता भक्तांक मान करच्या खातीर पवित्र सभेन आपणे दिलें आनी त्या दिसांत हो संभ्रम आरंभ जालो. आनी तिसरें सवाल आमच्या मुखार जावन आसा, तर आमी आज हरेकल्यांनी सांत कशें जावेत. आनी जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 8 भागेंत ही नियमां 8 आमकां दिवन तो म्हणटा, कोणेय सांत जावंक खुशी आसत जाल्यार वा कोणाकय सांत जावंक खुशी आसत जाल्यार हे 8 भागी तुमच्या जिवितांत तुमी पाळा आनी खंडीत जावन तुमी सांत जातल्यात. तर सांत जावची आशा आमच्या जिवितांत आमी जिवाळ दवरया. दुसऱ्यान सांता भक्ताची ससाई सदांच आमी मागया, तांच्या प्रेरणा खाल आमचे जिवीत संवसारांत एक शांतीपणाच्या स्पिरितान जिवोवया. आनी तिसरें 8 भागी आमी पाळया आनी अशें आमी सांत जावया आनी सर्गी देवा मुखार ताका रूप पळोवचे भाग आमकां सदांच फावो जावं दी म्हूण ह्या संभ्रमांत आमी ह्या फेस्ताच्या दबाच्या दिसा देवा लागीं मागया. देव आमचेर आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन.